ल्हान पूण खूप महत्वाचें डिसिजन इतल्या वर्सां सांकवाल पंचायत तेंचे सपन आसलें जे एक तेंचे ओन पंचायत घर जावचें तेंकडे जमीन नाशिल्ली आनी हांव तिगाचो MLA आसतना आल्वारो म्हण तेजे कडेन सद्दां नेगोशिएशन चालू आसलें आनी चालू आसलें तेन्ना तेणें इन प्रिंसिपल लँड पंचायती दिवपाक एग्री जाल्लो आनी आतां सुद्दां आमी GSIDCन कंप्लीट केल्ले आनी 3 सत्तरी तालुक्यात पंचायत घर इनॉग्रेट करपाचे न्यू आमी कितलेशे आख्खे गोंयांत बांदीत आसा आनी सांकवाल पंचायत सरपंच जे आसा तेंची इच्छा आसा की असलें मॉडर्न पंचायत घर आमचे सांकवाळे गांवांत जावचें म्हणून आतां आनंद बोस जे ते एरियात काम करता एज अ बिल्डर एंड एज अ डेव्हलपर अंडर CSR तेणे आपणे ती जमनी फारी करून आपल्या नावार घेवन तेणे आता ती डोनेट केला पंचायती टू सांकवाल पंचायत. ॲक्च्युली पळोवपाक गेल्यार सांकवाल गांवांत जे एक पंचायत घर तुमी पळयलें जाल्यार सांकवाल पंचायत रिचेस्ट पंचायत, सेकंड रिचेस्ट पंचायत इन गोवा पळोवपाक गेल्यार. आनी पयलेच पण पंचायतीचे जे हालत पळयले जाल्यार तुमी सांगतलो पयले एक रिचेस्ट पंचायत एक खंयचे बेजीचेर तुमी रिचेस्ट म्हणटा तशें आसलेले पंचायत. आतां पळोवपाक गेल्यार पंचायतीन आमचे फंड आसले जेन्ना हांव सरपंच जाल्लो पंचायतीन फंड आशिल्ले अरावंड समथींग 7 crores रुपीज. आतां सद्या आमचे कडेन फंड आसा 13 crores रुपीज. आतां हे पंचायत घराक लागून हांव जेन्ना एज अ सरपंच म्हणून शपथ घेतलेले म्हाका एक ड्रीम आशिल्लो की सांकवाल पंचायतीन बरोसो एक पंचायत घर येवपाक जाय. कित्याक सांकवाल पंचायत बिकॉज लार्जस्ट पॉप्युलेशन आसा थिंगा आनी अरावंड समथींग 19,000 to 20,000 पॉप्युलेशन आमचें. आनी ते बेजीचेर एक लोकांक इतले प्रॉब्लम जाताले की तांकां पंचायत घर नविल्यान तांकां येवपाक त्रास पण पंचायत घर एक बसपाक जागो ना. आतां सपोज कोरोना भाशेन एक डिजीज येयल्ल्या आनी ताका लागून पळय एक डिजीज येयल्या सुद्दां आमकां पंचायत घरान एक मिटींग करपाक सुद्दां आमकां जागो ना, एक ग्रामसभा करपाक जागो ना. एक बरो व्हडलो इशू सांकवाळकारांचे सांकवाळच्या लोकांचे आशिल्लें. आज कितें जालें हांव जेन्ना प्रॉमीस केल्या उपरांत हांवें भरपूर त्रास काडले आनी म्हाका तेन्ना सपोर्ट केले. म्हणजे आमच्या मोवीन सरान म्हाका इतले सपोर्ट केले हे करपाक लागून. सरान आमचे जे कोणी आमकां लँड दिले पळय जे मनीस आसा आल्वारो ते कडेन रिक्वेस्ट केले प्लस आनी एक बरो एक बिजनसमॅन डोनेट जेणी आमकां एक घेवपाक लागून विदावट आमचे पंचायत पयशे मोडल्या शिवाय तेजे हातान आपल्या सायडीच्यान जे पेमेंट केलें आनी आमकां एक गिफ्ट डीड दिला आयच्या दिसान. हांव भरपूर हॅप्पी आहा तेंचे ते तिगू जाणांचे. मेन म्हणल्यार मोवीन सरान जे इनिशिएटीव घेतला करपाक कितें तेणी ते जे कोण लँड ओनर ते कडेन भरपूर उलयला तेगे रेटी लागून तेजे कडेन खूब फाटी बार्गेन केला तरी पण तो दिवपाक रेडी. पण सरान जेन्ना सांगलें सरान जेन्ना फोन केले तो रेडी जालो दिवपाक लागून. आनी आज जे म्हागेलें ते ड्रीम आशिल्लें एक पंचायत घर करपाक लागून एक जमीन आतां हांवें ते ऑलरेडी जालें आयच्या दिसान सराच्या हातीन आनी आमचे ते डोनेटर आहा तेज्या हातीन मागीर आमकां दिल्ले आहा. हांव तेंचे खूब म्हाज्या मनांतल्यान तांकां थँक्यू म्हणटा. वयल्यान ते सेकंड थिंग म्हाज्या वांगडा जे 5 मेंबर्स आशिल्ले जे मेहनत जे हेल्प करपाक म्हाका एक कंटिन्युअस म्हाज्या वांगडा आशिल्ले हे जे पंचायत घरा लागून भोंवपाक हिंगा थिंगा वचून मिटींग करपाक हे करपाक म्हाज्या वांगडा ते सगळे म्हाज्या वांगडा तेंकांय सगळे हांव म्हाज्या मनांतल्यान थँक्यू म्हणटा. आनी म्हाका एकूच आतां म्हाजें स्वप्न आसा की इतलें आतां सद्या आमचे कडेन जमीन आसा. जमीन आसल्या सेकंड थिंग म्हणल्यार ते सगळे 5 मेंबर एक जावन एक बरोसो एक पंचायत घर थिंगा बांदून काडपाचें म्हाजी एक इच्छा आसा. आनी सगळे गांवचे सांकवाळ गांवच्या लोकांची एक इच्छा आसा.